Page number A4, Moima Deva Kunsorgi. Shanti, 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 Raja Samsari, Sarvesvara Deva, Surgicha Raya, Sarvavita Deva, Papa, Amiduka Namaskara. Aminduka Dinvasta, Tuja Dovai Mama Paso, Aminduka Vakanta, Mohima, 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 Mohima Deva Kunsori, Shanti, 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 Raja Ishta Samsari, Somya Jesu Krista, Baba Jayatya Sputa, Somya Deva, Deva Chishini, Duso Sarache Pakatai, Amchika Grutko, Duma Pacha Usmiak Maslai, Amchimagne Aikunye, Mohima, 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 Mohima Deva Kunsori, Shanti, 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 Raja Isa Samsari, Vidya Pavitatmya, Samapti, Deva Babachi, Noimin, Jesu Krista, Eglostu Povi, Eglostu Isvo, Eglostu Bonisvo, Mohima, 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 Mohima Deva Kunsori, Shanti, 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 Raja Ishta Samsari. मागुया. सोर पोदेदारा आणि सासणाच्या देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आणि सुपूर्णायक पावली. तो एकलोच सगळ्या मनशाकुळाचो सोडवणहार, तो एकलोच मनशांक तुझे दैवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आमा समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. बागयोन जुवांचे पयले चिटीवेले वाजप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काल हो. एकलो क्रिस्ताव विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हटल्यार जायते क्रिस्ताव विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातून आमकां हो शेवटाचो काल म्हूण गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात. पूण खरेंच म्हटल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे
नीज वांगडी जालेले जाल्यार आमच्या सांगाताक ते रावतले असले, पूण सगळे जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय असलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यात आनी सगल्या वस्तूचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटोच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्यार पुरी तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फूट उपजो ना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूंक प्रितूम सोतोसूंक. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. नवें गीत रोचूंक गायात. परवेस्पराक वाखांडात. शेकान शेक प्रितमी वयर देवाक संगितां गायात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. स्वर्ग सगलो आनोद भोगूंक उलासूंक आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर आयकूंक दी ताजो गुणगुण. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. फॉलां सोयत पिकाल जमीन बुरकटूंक आनोद बरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगटून कुशाल बरीत. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. मनसुबी प्रितमेची सगली नीत संवसाराची पडजोलाची कोच्च्याक सोडटी परवेस्पोर होबले येता. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम सोतोसूं. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणांक मानून घेतल्यांक सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. ओरोंबाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचयल्ल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. ताचे सगळें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाडाक काळोखांत परजळटा. उजवाड काळोखांत परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक आपणावंक ना, आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुवांव. सगळ्यांनी बावाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवायकोसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडा येतलो नीज उजवाड शोभ जावन आसलो.
तो संवसारांत येतालो, तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारांत ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदावणेनूय न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. शोभ मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापायच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुवावान आरडून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजे वोन व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सुपूर्णायेंतलें आमी सगळ्यांनी घेतलां कुरपेर कुरपा. समृत मोइजेसा वरवीं दिल्ली, कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीन भावनो, सांगपाक भरपूर आसा, पूण एक मात हांव तुमकां सदांच सांगतां, तें पोत्तून सांगतां, कित्याक हांगसर ताचो उल्लेख केलेलो आसा. जो कोण ताच्या नांवार भावार्थ दवरता ताका तो परिपूर्ण जिवीत दिता. कुरपेर कुरपा आमकां मेळटा ताच्या नांवाचेरूच. आमकां आदीं सांगलां, ताच्या नांवांत आमकां पातकांतली सुटका मेळटा. कितलें सोंपें आमचें जिवीत आमच्यान सारूंक जाता फकत ताच्या नांवांत तो रावली जाल्यार. पूण खूब जाणां आमी नांव घेता, पूण नांवांक ताच्या आजीर ना. बेश्टेन बडबडटा नांव करून. ना, ताका आजीर जावंक जाय. आनी जितली आमी ताका आजीर जातल्या, हांव तुमकां गॅरंटी दितां, तुमचें जिवीत सगळेंच ताचे सारकें जावंक लागतलें. ताची कृपा आमकां अदीक मेळटली. कृपाच न्हय, ताच्या स्वतान आमकां सगळें कळटलें. ही जाणवाय तो आमकां दिता. पूण आमी जागृत ना, आमी बेश्टें वयले वयर जियेता. पळयात कितलें सांगलेलें आसा. तो शोभ जावन आसा आनी तो देवाचो शोभ जावन आसा. ताचे वरवीं आमी सगळीं घडोवन आयलेलीं आसा आनी ताचे विरीत कांयच ना जें घडोंक ना. पातक मात ताचें सगळें घडोंक ना. पातक कशें घडटा, जेन्ना आमी ताका एकवटोन रावना तेन्ना आमी पातकांत जिवंक. आमचें जिवीत आमीच चलोवंक लागता आनी देंवचार मागीर आमकां येवन आपल्या ताब्यांत कोत्ता आनी आमकां खूब फुसलायता, फसयता आनी ताच्या ताब्यांत पडलीं की ना, खुशालकाय म्हणटा तो, पूण खंयच्याच वस्तून आमकां खुशालकाय मेळना. सुरवातेक आहा ती मातशी, मागीर कांय ना. मागीर सगळें तें पोलकें आनी आमी मागीर पोलकें जिवीत जियेता आनी आमी रोखो कितें करूंक जाय पळय तें वय कितें करूंक नको कित्याक म्हणटात आमी. आमकां भाग्यान फ्रांसीस शेवरान सांगलां, जेन्ना ह्यो सगळ्यो वस्तू घडटात तेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. तो आमकां रोखडो बक्षिता. आमी पातकी मनशां, ताका आमी वायट केलेलें आसा आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक वायट कोत्ता ताकाच केलेलें आसा तें म्हणून जाणो जावंक जाय. पूण तें करूनय आमी तो ताचे शिवळत जाल्यार तो आमचो खरो मोगी. आमकां तो पातकांतली सुटयता. पोत्तून आमचें जिवीत ताचे वरवीं जिवंक तो आमकां आदार करता. पूण आमी ताका चिटकोन रावंक जाय. हें ताणें सगल्यांक स्पश्टपणे सांगलें. ताचे बरोबर रावत तर आमी उजवाडांत जियेतल्या. तो नीच उजवाड आनी तो आमचे भितर जियेता. तर आमचे भितर जियेता जाल्यार आमची चिंतनां जीं काळोखांचीं आसतात तीं उजवाडावन येतलीं. कशीं येतात? सदांच तांकां पयलीं आजीर जावंक जाय. आमकां फुरसतूच ना ताका आजीर जावंक. असलें मागणें आमचें जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी जेजूक आजीर जाता तेन्ना पळयात हे सगळे वस्तूंक आमी आजीर जातल्या. ही कृपा आनी कुरपेन कृपा मेळटा आमकां.
भाग्यवंतीनासान जो फाटल्यान तुमी ताचो पुतलो पळयतात तो आमकां सदांच सांगता ही कुरपा मागात. कुरपे विरेन आमच्यान कांयच बरें करूंक जायना. केलें जाल्यार तें बरेंपण आमचें जाता तें ना, देवाचें बरेंपण आमी सदांच करूंक जाय. म्हणून ती सगळी शिकवण आमकां मेळिल्ली आसा आनी आमी तो ताचे बरोबर जियेना. पयले वाचपन आमकां सांगलां आमी जेजूचे विरोधी, देवाचे विरोधी जाता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक आमकां नाका. पूण तरी पूण ही जाणवाय आमकां मेळच्याक हांव सदांच तुमकां म्हणटा, पयले सुवातेर हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावनाकात. हिंचेच वस्तूक जावं आपल्या जिविताक पर्यान हें सगलें ताच्या ताब्यांत करुया. दुसरें म्हणजे खालतीकायेन आमच्या लागीं कांयच करूंक जायना पूण देवा लागीं सगळें करूंक जाता. म्हणून ही खालतीकाय तर आमच्या मदें आसत जाल्यार सायबीण माय भाशेन जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणे हो सहकार आमी ताका दितले आनी ही कृपा तो आमकां दितलो. आनी पळयात सगलें थाऱ्यार येतलें. जशे भाशेन सायबीण माय गेली आनी तिचे भितर जेजू आसलेलो तो दुसऱ्यांक मागीर अणभव दिता. हे भाशेन आमचे सगळें घडच्याक सदांच रातची 5 मिनट तरी 5 मिनट न्हिदच्या आदीं ताका एकवटून जियात आनी उठ्ठाना त्याच एकवटून उठात. आख्खी रात मागण्याची जावन ते गोठायेन दीसभर मागीर आमी सगल्या वस्तूंक, सगल्या मनशांक, तांच्या चिंतनांक, तांच्या भावनांक हे भाशेन खोलायेन आमचें जिवीत सारतलें आनी जेजू आमचें जिवीत चलयतलो. आनी हे भाशेन आमी सगळीं जाणां देवा सवेन जियेतले आनी हे परी सुर्गेचें राज स्थापन जातलें. जालेलें आसा पूण तें अदीक घडच्याक सदांच मागणांत रावत. आतां आमी आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोवन येता. सगलें आमचे भितर हात दितलें ताचें सवें आसा. ताचें सवें दवरया. तें सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत ही चिंतना, ही भावना जी आमी जाणो आनी नकळो ती भितर रुजोवन आसात ती मुळां सयत भायर सरच्याक जेजूच्या नांवांत आमी सगलें भायर काडया. आनी भायर काडलें म्हणटच तोच आमची मनां उजाळा येतलो आनी आमकां सगलें भितरलें आमचें जिवीत दाखयतलो. हे भाशेन आमकां आमचेंच जिवीत जेजू सवें दिसलें म्हणटच आमचें जिवीतूच न्हय दुसऱ्यांचें जिवीत दिसोंक लागतलें. कशे भाशेन तीं जियेतात आनी हे परी आमी तांचे पासत मागतले. जेजूनच आमकां सांगलां न्हय तुमच्या दुस्माना पासत मागात म्हणून. तीं दुस्मान कित्याक लागून जातात? हरशीं आमी सगळीं जाणां एकूच, जेजू म्हजें सवें आसा, जेजू तुमचें सवें आसा. तर कित्याक लागून दुस्मान जाता आमी? कित्याक आपलेपणान जियेता आनी दुस्मान काय आमचे मदें येवंक लागता. पूण आमी सगळे एकेच कुडीचे सांदे न्हय. तें दिसपाक आनी ते भाशेन जिवपाक ह्या संवसारांत ताणें आमकां आपली कृपा दिलेली आसा आनी तो आमचे मदें जियेता. तो जेजू तुका एकवटोन आमी सद्दां सगलें करतले. हें आदलें वरस गेल्लें आसा तितल्याकूय आमी तुका आर्गां दिता. पूण फुडलें वरस आतां फाल्यां सावन सायबीण मायन जशे भाशेन आमकां नमुनो जावन दाखयल्लें आसा तेच भाशेन जिवंक आमकां कृपा दी. आनी आतां आमच्या सगल्या संवसारांतल्या भावा भयणी पासत आमी मागया. सोर पोदीदार आनी काकलुत्सार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. रुपें बांगार मागिनाय C30 पेज 41 C30. Rupeं bangar magina ako संसार तुझो सायबा. आमची खालसा तुका आसा
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमची मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजोयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सो कोर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सशणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपल्या हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सोयंबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतांनी सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुरो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासोदूर मेल्यांत
त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोड पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. भयणीन भावनो, जेजू विरेत आमकां जिवीत ना हें समजोन प्रत्येक सुस्कार जेजू जावन आसा आमचें सगळें. इतलो लागशिल्लो संबंद ताचो आमचें सगळें आसा. आमी त्याच संबंदान जिवया. सगळीं जीं आमचीं इंतेसां ह्या वेळार आसा, मागणी आसात, ती मनान दवरया. जांचे पासून आमी हांगसर मागण्यांक आयिल्लीं आसा तांकांय आमच्या काळजांत दवरया. जाणीं आमचे कडेन मागण्यांची विनंती केल्ली आसा. थोडीं जाणां हॉस्पिटलान आसात, थोडीं जाणां घरांत आसात, खूब दुखींत आसात. ह्या सगल्या पासून आमी मागोंक आतां जेजूच्या एकवटान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवच्यान नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक पडलें आनी आतां आमकां सोराजीर आसलेल्यांक घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D8 मोगाल जेजू दुलोब जेजू D8 page 51. Kitlo mowalisz tam co
दवरता आपल्याच रोगताने न्हुयता बापाक दिता ताका मोपू कुर्बीनेसांनी ठेवता आपलेच रोगपास ताका कावो ताचे लागीं एक जाता आपलेच रोगपास ताका कावो ताचे लागीं एक जाता Mogaliścia Jezus somia sa sontan mo portolia Manta saiba tu so upka tu ka kota hana moska sa tu bamso sasna chini sa tots kabaru Nirbiyami Bogum tuka Ruprupagi sorgaru Nirbiyami Bogum tuka Ruprupagi sorgaru जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटो दोळे धांपया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजूक आमी एकवटया तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्या आसा उंड्या वरवीं हो उंडो आमचे कुडींत सारको विरून आमकां जेवण जातलो पूण हो कुडीकूच न्हय पूण मनाक आनी ओतम्यांक जेवण जावन आसा आनी हे परी जेजूच्या एकवटांत आमी दर दिसा प्रत्येक सुस्कारान जियेतना हो एकवट आमी अदीकान अदीक खोलावया घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तोरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय तर तुजे काकळुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळूं दी हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशी कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन मातसोगत बसात सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा जी आमकां तरेची मदत करतात हांगसर साकिस्तांव आनी हेरां जी कोण वाचपां बरे तरेन केलेलीं आसा तांकां गायन करतात मिडियाक हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात पूण तुमकांय व्हडा भावार्थान तुमी हांगसर येतात आनी खरेपणी तुमचें जिवीत जेजूक भेटोवन तें तुमी ताचे सरशीं खोलायतात तुमी हांगसर आसलेल्यांक आनी मिडियाचेर जीं कोण ह्या मिसान भाग घेतात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरेंपण तुमकां अदीक आनी अदीक मागता आयज रातीक मध्यानीर म्हूण नायतू मीस आसतली इंग्लीश भाशेन पूण आमी 11 स्टार्ट करतल्या 11 तुमी यात कित्याक 11:30 अर्दें वर आमी पवित्र भोजोण घेतल्या देवाक आर्गां दिवच्याक ह्या वर्साक आनी हे परी नवें वरस सायबीण माय उद्देश बरोबर स्टार्ट करच्या
तर मोदयांनी हे भाशेन सगळें पॅक जालेलें आसा तर आतां नांव दिवंक जायना कित्याक खूब लोक जाल्लो आसा. दुसरी मिसां म्हणून हितून 7, 8, 9:15 आनी 10:15 फाल्यां 10:15 मीस इंग्लीश भाशेनूय आसतले. आयताराची मिसां अशींच आसात 7, 8, 9:15, 10:15 दिसाची म्हण येरा दिसांची सोमार ते सोनवार मिसां हे भाशेन 7 आनी 8 तर तुमच्यान तातूंत भाग घेवच्याक ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सॲप करात म्हणजे तुमची म्हायती धाडात. नांव कितलीं जाणां येतलीं हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वांटूंक येतलीं हे भाशेन तो धाडशात जाल्यार आमकां सोंपें पडटा. खूब फावटीं तें कॉल येना म्हणून ताका लागून तुमी मॅसेज धाडा. नंबर तुमी जाणत 9075212942 हाचेर तुमच्यान वॉट्सॲप मॅसेज धाड. वाचपां तुमी आतां बरे तरेन करतात. ही फिरगोच न्हय म्हणटा आमच्यान निवडूंक जायना पूण तुमीच निवडून येतात आनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां वाचप करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सॲप मॅसेज धाडा 9623639257. कुमसारां आयज आसात तुमकां कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार येवंक जाता कित्याक फाल्यां 9 वरोस आनी पयलो शुक्रार म्हणटत हे भाशेन तुमच्यान वांटूंक येवंक जाता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सोर पुतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. बाकिवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागिवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. E12 तुजे उपकार दोनिया कशे बाडयताले. E12 तुझी Sasla